सध्या आम्ही पळयत जाल्यार कर्नाटक गव्हर्नमेंट जे आहा काँग्रेसीचे ते म्हादयचे जे क्लिअरन्स सध्या आडोवन पडल्या मेळना तेंका ती मेळची म्हणून सध्या ते मोदीची पंतप्रधानांची भेट घेऊन तेंच्याकडे मागणी बीन करतात. सो कर्नाटकान सध्या काँग्रेस सरकार आसा आणि कशें पळयता तुम्ही ह्या गजाली तेंच्यानी जो नेट लायला ताजेकडे? कर्नाटकात खंयचोय सरकार असो, काँग्रेस आता आसा आनी ताजे पयलीं बीजेपी आसा, ते नेट लायताच. म्हादय आमची नदी डायवर्ट करपा खातीर आनी कळसा बंदराचेर तो प्रोजेक्ट करपा खातीर ते नेट लायतात आनी ते साहजीक आहा की ते नेट लायतले कित्याक तांकां आमचें उदक चोरपाचें आहा. प्रश्न आहा तो गोंयचो सरकार, तो बीजेपीचो आहा, जो डबल इंजिन सरकार आसा, जाचो मुखेलमंत्री सांगतालो की म्हादय आपल्याक आवय परस व्हडली म्हणून. तो काय करना. आमचे मुखेलमंत्र्याक आमच्यो नोकऱ्यो विकपा शिवाय आनी काय काम ना अशें दिसता. त्या आमच्या मुखेलमंत्र्यान प्रधानमंत्र्याक केन्ना मेळ्ळो म्हादय साल्वार करपाक. आमचो WRD मंत्र्यान केन्ना आमचे हे लायले हाऊस कमिटी, केन्ना मिटींग लायल्या, कितें केलां? गोंयच्या जनतेक काय दिश्टी पडना. हे डबल इंजिन सरकाराचो फायदो गोंयच्या सरकाराक ना, गोंयच्या जनतेक ना. आणि गोंयची जीवनदायिनी जी आहा म्हादय नदी, ही गोंयचो सरकार कर्नाटका बरोबर कोल्यूड करून विकूंक सोदता, हो म्हजो तांचेर डायरेक्ट चार्ज आहा. आनी हाजे खातीर आमी दुसऱ्यांक बोट दाखोवचें न्ही, आमी आमचो सरकार कितें करता तें पळोवचें पयलीं. आनी आमचो सरकार कांयच करना आनी कितें जर करता जाल्यार प्रेसाक दिश्टी पडटा जाल्यार म्हाका खबर ना, पूण आमकां आनी जनतेक आनी राजकारण्यांक आनी ओपोजिशनाक तरी अजून मेरेन कांय दिश्टी पडटा अशें दिसना. सो सुभाष शिरोडकर म्हणटा की कोणूय कितले कोणाक मेळूं आमची बाजू तो कितेंय म्हणू पण त्या सायडीन म्हादय डायवर्ट जाली, ऑलरेडी डायवर्ट जाल्ली आहा. हे सत्य परिस्थिती आहा आनी हे पेपरार रिपोर्ट जाल्ले आहा. ओके. सो तुम्ही हाजे फुडें अशें कितें तुमी मदीं कोर्टानूय बीन वचपा तयारी गेल्ले बीन? सो आमी कोर्टान वच, तो व्हडलो सांगतालो मरे शापादा मुखेलमंत्री, तो कितें करता तें पयलीं विचार मरे ताका. म्हजो फोनो घेतला तसो तुमी ताजोय फोनो घेया. तो कितें करता काय म्हणून तेजी आवयचे परस व्हडली आसली ती म्हादय, ती साल्वार करपाक ताका प्रधानमंत्र्या कडेन अपॉइंटमेंट मेळना काय म्हणून. मेळना जाल्यार रिजायन जा म्हणून सांग. कित्याक बसला थंय कदेल तापोवपाक आनी नोकऱ्यो विकपाक?